गोयात वैजकी शिक्षणाक व्हड वाव आसून या क्षेत्रातल्या गोयच्या वैजकी प्रशिक्षिताक या मळार संवसारीक पांवड्यार काम करपाची बरी संद मेळटा। तशेंच गोयात सध्या चलपी अनाथ आश्रमात वेलनस आनी भलायकेची जतनाय या विशया वयल्यान व्हडलो वेवसाय करपाक गोयातल्या वैजकी मळावेल्या लोकांक संद मेळटा, अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगले। सांखळेच्या साई नर्सिंग इन्स्टिट्यूटात होमिओपॅथी दिसाचें आयोजन केल्लें। ह्या सुवाळ्यात मुख्यमंत्री उलयलो। आश्रम स्थापन करून तातूंत लोकांक भलायकेच्यो सेवा दिवपा खातीर सरकार मजत करता। ह्या खातीर गोंयकारांनी मुखार येवचें, नाजाल्यार भायल्या लोकांक ताचो लाव जातलो, अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगलें। वेलनेसाचेर जो फोकस केला म्हणजे गोंयांत, बिकॉज इन फ्युचर द वेलनेस विल बी वन ऑफ द सेपरेट ब्रांच इन द टुरिझम सेक्टर आणि ताच्या खातीर म्हणजे नॉट ओनली इन द 5 स्टार पण वेलनेस आणि हेल्थ केअर आज जर तुम्ही पळयता आसत हांवें ते म्हटलें जे ओल्ड एज होम्स हे खूप मोठ्या प्रमाणात तुम्ही स्वतः रन करपाक शकता। इट इज अ बिग बिझनेस, इट इज अ बिग बिझनेस। जस्ट इट इज नॉट अ सर्विस, इट इज अ बिग बिझनेस। So wellness is a business, healthcare is also the big business. Already the people have started in Goa. भायल्यान कोणी जरी येऊन हांगा सुरू करण्यापेक्षा आमच्या गोंयकार कोणतरी डॉक्टर्सांनी तो सुरू करीत जाल्यार म्हाका खूप आवडटलें आणि तो करपा खातीर सुद्दां तुमी म्हणटाले वी विल सपोर्ट, द गव्हर्मेंट इज रेडी टू सपोर्ट इन ऑल दीस टायप ऑफ बिझनेस। EDC is there, it is giving directly whatever the support you required in ह्या सेक्टरात सुद्दां म्हणजे आमी म्हणजे म्हटलें की CMR वायज न्ही ताज्या पलीकडे तुमकां मेजर लोन्स जे जाय पळय ते सुद्दां आमी EDCतल्यान सपोर्ट करता। तुम्ही हाज्या खातीर सेपरेटली ट्रेनिंग जाय आसत जाल्यार आमचे इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन जे पणजे कांपालाचेर आसा थंयसर ADI म्हणून इन्स्टिट्यूशन आसा। इट इज एन ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ द फॉर द ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट इज अ बिझनेस। ते आमी 15 दिसांची सेपरेटली ट्रेनिंग दिता आणि तुम्ही बिझनेस कितें करू शकता, कसो करू शकता आणि ताज्या खातीर तुमकां सपोर्ट कितें जाय ताची सगळी 15 दिसांची ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट दिता।